फेब्रुवारी 2 ह्या दिसा आमी 3rd मॅरेथॉन ऑर्गनायज करता. मॅरेथॉन म्हणटा आसतना हांव स्पश्ट नमूद करूंक सोदता की आमी जो ऑर्गनायज करता तेजो हाफ मॅरेथॉन म्हणल्यार 42 किलोमिटर आनी आमचो जो तो 21 किलोमिटर. आनी 21 किलोमिटर धांवपी हे सगळेच नासता आनी हेर लोकांचो भितर आस्पाव जावचो, सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें म्हणून आमी प्रत्येकाक फावो सारकी आनी प्रत्येकाक लक्षांत धरून आमी वेगवेगळ्यो कॅटेगरी केल्ल्यो आसा ह्या वर्सा. लास्ट इयर केल्लो त्या वर्सा केल्लो, ह्या वर्सा मातशें वाडयलें. सो कॅटेगरी म्हणटा आसतना 21 किलोमिटर, ताच्या उपरांत मागीर 10 किलोमिटर, ताच्या उपरांत 5 किलोमिटर, 3 किलोमिटर, मागीर ह्यो कॅटेगरी सामक्यो स्पर्धकां खातीर जे खरेच धांवपी आसता तांकां. मागीर आमी भुरग्यांचो विचार केलो. भुरग्यांचो विचार करता आसतना आमी नियर बाय जी स्कूल्स आसा तेंचे खातीर स्पेशल मॅरेथॉन अशी जायना. सो आमी त्या भुरग्यांचो बी आस्पाव जावचो म्हणून त्या भुरग्यां खातीर आमी एक वेगळी कॅटेगरी केल्ली आसा. आनी त्या कॅटेगरीन लास्ट इयर आमकां ऑलमोस्ट 12 ते 13 स्कुलां पार्टिसिपेट जाल्ली, ह्या वर्सा बी जातली. आनी तातूंत मोर दॅन 400 आमकां स्कुलाच्या भुरग्यांचेच पार्टिसिपेशन आसता. भुरग्यांच्या पालकांक लागून आरोग्य शिबिरां आमी आयोजीत करता, फ्री मेडिकल कॅम्प, आनी हेका आमकां 400 ते 500 लोकांचो आस्पाव आसता. हे करता आसतना आमकां अशें दिसलें की आमी युवा भुरग्यांक लागून कितें तरी करचें. ल्हान भुरगे म्हणून आमी एक मॅरेथॉन करपाचें आमी हें केलें आनी हो मॅरेथॉनाचो आमचो 3रे वर्स. बिचोले तालुक्याच्या सगळ्या हायस्कुलांच्या वतीन आमकां 400 ते 500 भुरगे थंय आमकां नोंदणी करतात. तांकां एक 200 रुपयाचें शुल्क आमी आसता, म्हणजे टी शर्ट आनी मेडल चार्जीस घेता. म्हणून त्याच बरोबर जाणट्यांक, म्हातारे म्हणजे वयस्क भुरग्यांक तांकां बी वेगवेगळे आमी हें दवरलें आसा. तशें फन वॉक दवरता आनी हांकां आमकां जवळ जवळ 1,500 लोकांचो आस्पाव आसता.